Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. I had told them to give a list of कोण तांचे मनीस आहा ते केबलावर व्हेल्या ते तांकां आमी फायन बीन दिवपा जाय 2-3 वर्साचे ते फायन्स दिवपा जाय एकट्या कडल्यान आमकां 20-20 लाख रुपया सुमार येतले तांणी म्हणलेले की कशें हें केलां ते आमी पोलाचे 300 रुपीज आनी कितें आसा त्या प्रमाणे आमी ताका फायन दिवचें पडटा सो तांणी अजून पर्यंत आमकां कांय लिस्ट बीन दिवंक ना कोण आसा ते प्लस तांणी आतां म्हाका सांग आतां कोणी पोल पडलो कोणाचे तकलेर पडलो किंवा शॉक आयलो ताजें ताणें म्हाका अंडरटेकींग दिवंक जाय की तो रिस्पॉन्सिबल म्हणून आतां तांणी म्हाका एफिडेवीट हांवें मागलेलें तांचे कडेन तांणी एफिडेवीटूय दिवंक ना आमकां तांणी एफिडेवीट दिवंक जाय की त्या पोलार कोणाक शॉक आयलो किंवा जाल्यार तो रिस्पॉन्सिबल म्हणून एका मनशाक एका कडेन तर 40,000 कोण उलयतालो ताजे कडेन 40,000 कस्टमर आहा ताणें कांयच आमकां लिस्टूय दिवंक ना तो दिना आमकां ताका फायन दिवंक जाय न्ही 50 लाख 60 लाख डिपेंड अपॉन 2-3 वर्साचे प्लस ताका 100% फायन आहा म्हणजे तुजे 20 लाख आसा जाल्यार आनी 20 लाख दिवचे पडटले ताका सो ताणें आमकां म्हाजे कडेन कांय अजून पर्यंत कांय येवंक ना लिस्टूय दिवंक ना पण वी आर नॉट डुईंग एनीथींग आतां कोर्ट मॅटर आसा म्हणून आयकलां हांवें कटींग सद्या बंद आहा 1 तारीख पर्यंत आमी बंद करतले रेस्ट आमचो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहा तो ही वील टेक अ कॉल ऑन दॅट 1 फेब्रुवारी पर्यंत तांणी कंप्लाय करून लायसन आमच्या हातान खंयच्या पोलाचेर दाखोवन खंयचो केबल दाखयलो आनी ते बंचिंग बीन ना वयर एक वेळ आमी विचार करूं शकता तशें जर दाखयलें जाल्यार आवर दीस गाय म्हणजे आवर चीफ इंजिनियर वील टेक अ कॉल ऑन दॅट बट इफ इट इज इलिगल दॅन इट वील बी डिफिकल्ट टू टेक आमचो 50 crores आमी एसेसमेंट केला पूण आतां ते सगळे फायन बीन मारून तो 50 crores जाता सगळें करून ताजें सो आतां ते तांकां डबल फायन दिवप काय कितें तांकां हें सडप दॅट इज आमचे चीफ इंजिनियराचे पावर्स ते ही वील डिसायड एंड डू इतले मजगती आमी पयशे दिवपाक तयार आसात मात 1 म्हयनो पावचो ना सरकारान मुदत वाडोवची अशें केबलवाले म्हणटात As per the government gazette dated 13th April, we are ready to pay, and these are the new charges made applicable by the government of India. So we are ready to pay all these charges, but concession may be given for rural areas so that it is viable to run the cable network or internet mainnets in the state of Goa. Since we got positive response from all the people that we met today, we are going to meet other government officials to get a positive response from them as well, and we are hoping to get better services, and we can start paying charges on regular basis. We have not filed the petition in High Court against the electrical department. But we want to pay them, so we have made it clear to the chief electrical engineer we want to pay the charges. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत आणि शिरीष कुंकळकार.